कारण गोंय हे ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टात आसा, आनी प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. पण कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफॉर्थ पुलिसांक जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता, आनी आय हॅव गिवन फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट, एक्ट ऑन दॅट. हे सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पुलीस, प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपल्या पुलिसींक दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींक दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलीस लोकांनी पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां.